सलाम तुमकां गोंयच्या राखणदारांनो, सलाम वालोर तुमकां रिस्पेक्ट आनी थू तुमचेर ते गोंयचे पॉलिटिशियन आहा पळय थोडे चोर फोटींग फ्रॉड आनी करप्ट थू. अरे आयज हे आमचे गोंयचे राखणदार आहा, हे गोंयचे सोशल एक्टिविस्ट आसा, तिंकां लागून आमचे थोडेशे गोंय उरला रे वाचोन, नाल्यार हे गोंय केन्ना काबार जातले आसले. हां खरें वालोर तुमकां तुमी कसले त्रास काडटा रे गोंया खातीर. अरे हे लोक आमच्या खातीर, हे गोंय खातीर आनी हे गरीब लोकां खातीर कितें म्हणून करिना रे. हां तिंकां बाबड्यांक केन्नाय उलो मार, ते रात आनी दीस तिंकां लागना, ते आमकां लागून वोतान मरता मरे, स्ट्रायक घेवन वोतान पावसान गरमेन. हां वयल्यान कोण ओपोजिशन आहा तिंच्यो गायो खावच्यो पडटा, तिंचो मार खावचो पडटा, गुंडांचो मार खावचो पडटा, पुलिसां कडच्यान मार खावचो पडटा, लोकोपांनी वयता जेलीन पडटा. हां तिंकां भायर सरपाक सुद्दां तिंकां बेल घेवपाक पयशे आसना मरे. आनी हे आमचे गोंयचे लोक अरे खंय रे गेले, हे आमचे गोंयचे स्वाभिमानी लोक, सुशेगाद गोंयकार म्हणून आनी बरे मोनाचे गोंयकार म्हणून आख्खे वर्ल्ड वळखताले मरे. ते लोक ना रे, आतां कोणूच लोक ना रे जे हिंकां सपोर्ट करपी जावं हेल्प करपी, जे गोंय वाचयता तिंकां. आनी कोण गोंय चोरून खाता, कोण नागोन खाता, आतां 25-30 वर्सां जाले त्याच मनशांक आमी वोट मारून हाडटा परत खावपाक. तुमचे मनीसपण खंय रे गेले? मनीसपण उरले ना रे. सगल्यांक म्हणना, थोडे आहा गोंयकार जे लेंबडे, ते आतां 25-30 वर्सां जाली तिंच्याच फाटल्यान धांवता, तिंकाच लेवता. ते मागीर कितें गोंय हांन काबार करूं? 100रांतले 90% ते खाता चोरून, तुमकां एक 5% जावं 10% दिता सगल्यांक गोंयच्या जनतेक. बाकीचे गोंय पोकरून चोरून खाता, ते तुमकां दिश्टी पडना. तुमकां मातशें कितें दिलें, आमकां हेल्प केला, सपोर्ट केला काय? अरे पूण तुमी हेल्प केला, सपोर्ट तुमी ताका दिले मरे 5 वर्सां 20-30 वर्सां दिली मरे. आनी कितले दिवपाचें? मरो गुलाम रावपाचें, तेंचें जाय तें करपाचें, तुवें दोळे धापून रावपाचें गोंयच्या लोकांनी. तुमचे कडेन फुडें सरोंक जायना जाल्यार एटलीस्ट हिंकां तरी हेल्प करा रे. गोंयचे आमचे एक्टिविस्ट आसा, समाज सेवा करता, तिंकां तरी सपोर्ट करा, तिंकां आडकोय हाडनाका. हां आनी थोडे लोक तुमचेरूच अगेन्स्ट उलयता, अगेन्स्ट कमेंट करता, हें कितें नाका आहलें. हां आनी वयल्यान तिंचेर कसले एलिगेशन घालता. अरे तिंकांय फॅमिली आहा, ते बाबडे फॅमिली सांडून दीस रात येवन आमकां लागून वावुरता. तिंकां कितें फायदो, कितें मेळटा तिंकां म्हाका सांग? थोडे बिजनसमॅन आहा, बिजनसान पयसो करून गेले वयर. थोडे गव्हर्मेंट जॉबाक आहा, तेय बरें जोडटा, पूण हिंकां कोण कितें दिता, हिंकां पगार दिता जावं हिंकां कोण अप्रिशिएट बेस्ट एक कमेंट मारता केन्नाय, वेल सेड, वेल डन अशें म्हटल्यार पोटां भरता रे तिंची. तिंकांय फॅमिली आहा, तिंकांय भुरगीं आसा, तिंकांय लायफ आसा, तिंकांय कसलीं घरचीं बिलां हेजी बिलां भरची पडटा. खंयच्यान पयसो येतलो? केन्नाय पळय बट केन्नाय उलो मार तिंकां. आमचे आहा 10-15 जाण गोंयचे सोशल सर्वीस करपी, समाज सेवा करपी, केन्नाय बाबडे धांवन येता दीस रात वत पावस कांय पळयनासतना. तिंकां आमी बरें एप्रिशिएट करूंक जाय, तिंकां वालोर दिवंक जाय. मातशें बरें दिसलें आयकोन. फाटल्या दिसांनी 14 जुनाक तिंकां एप्रिशिएट केलें, तिंकां गोंयचो राखणदार रेकॉग्निशन एवॉर्ड दिलो, बरें दिसलें. हे एक्चुली पयलीं सांगूंक जाय आसलें. हे लोक केन्ना सान रे 5-7 वर्सां पयलीं सान बावडे वावुरता गोंया खातीर, पूण तिंकां ह्या म्हयन्यान मातशें तिंकां एप्रिशिएट केलो, बरें दिसलें जिवाक. पूण हेतूनच जायना, हेतूनच कांय जायना बाबा, हेतून तेंची पोटां भरना. ते आमकां लागून रिस्क घेता मरे. हे येद्या व्हडले पावरफूल मनशां कडेन झगडटात. ते हे पावरफूल मनीस केन्नाय कोणाकूय नात करता पळय तसले, ते तसल्यां कडेन झगडटा. हे गोंयचे आमचे वाग, हे सोशल एक्टिविस्ट, हे आमचे गोंयचे राखणदार, गोंयचे वाग, हे 10-15 जाण आहा आमचे सद्याक उरल्या. हिंकां वालोर दिवपाचो. ते कसले त्रास काडटात रे, कसले कायदे रूल आनी प्रोजेक्ट हाडून आमच्या गोंयच्या माथ्यार घालतात रे. हे गोंय काबार करून लोकांची घरां मोडटा, कोणाची कामां वयता, सगळ्यांक त्रास करून उडयता. तेन्ना बाबडे गोंयचे राखणदार धांवन येता. आनी हिंकाच लागून थोडे गोंय उरला आमचे. तर आमचे आतां फर्ज, आमची ड्युटी बाबा, हिंकां लागून कितें तरी करया. हिंकां दीस पीपल आर सेवींग आवर गोवा, दीस पीपल डिजर्व रिस्पेक्ट. ह्या मनशांक आतां आमी हेल्प करपाक जाय, कशें ना कशें हेल्प करपाक जाय. म्हणून आतां कितें करतले? म्हणून हांवें मातशी तकली लडयला. हांवूय मातसो थोड्यां कडेन मेळ्ळा. म्हणल्यार बाबा हिंकां लागून हे जे लोक आमचे खातीर मरता, दीस रात गोंय सांबाळटा, हे आमचे येणाऱ्या पिळगे खातीर गोंय वाचयता. आनी थोडे तिंचेच अगेन्स्ट कंप्लेन करता. तिंचेय मिस्टेक ना, ते कितें मजबुरीन जावं कित्यान म्हणून आसा हांव नको. तिंका तुका म्हणटकीर ते वयता आनी बाबडे थोड्यांचेर कंप्लेन करता. अरे पूण ते कोणा खातीर झगडटा, कित्याक लागून ते आवाज करता, चितात मरे. तुमी हॅपी आसा? ते स्मार्ट मिटर बसयला ते तेंची बिलां फारीक करपाक, गॅस खंय पावला तेजी बिलां फारीक करपाक, जावं कितें टॅक्स लायता तेजी बिलां फारीक करपाक, टॅक्सीचो मिटराक ती बिलां फारीक करपाक, जावं तुमची घरां दारां मोडटा, खंयचो कोल ट्रॅक हाडटा, कोणाची शेतां काबार, रानां काबार, जंगल काबार, कितें दवरल्यार तेंच्यांनी गोंयां. हिंकां लागून ते बाबडे आवाज करतात. हे फुडें सरता जाल्यार तुमी तिंचेरूच कंप्लेन करतात थोडे लोक. तिंकां बाबड्यांक चिता रे तुमचे. आतां तुमकां कळचें ना बाबा न्हू,
एक 20-30 वर्सांनी कळटले फ्युचर पळय आतां पावस पडना उदकाक तुमी मरतात आनी फुडें फुडें कितें जातलें रे एक झाड ना हां हें कोणा खातीर जाता कित्या खातीर जाता चिंतात मरे आनी जे कोण बावडे वावुरता हांकां आमी सपोर्ट करूंक जाय म्हणून हांवें चिंतलां कितें ना कितें करतलो हांव सदांच चिंत्तालो हे लोकां खातीर हे लोक आमचे क्रांतिकारी हे भगत सिंग कशे अरे केद्या वडे कितले अत्याचार केले न्हू ते भिवपाचें आनी फाटीं सरपाचें ना कळ्ळें न्हू तो आहा पळय आमचो गोंयचो चोर राजा तेकाय सांगता तुका मरे हे लोक मरे कितले तेंचेर अत्याचार तुका मारता हेजेर मारता ते कॅर करपाचें ना तुका आनी भिवपान फाटीं सरपाचें ना तुमी कितले तिंका भितर घालून कितले करून कारण तिंच्या मरे रक्तानूच क्रांतिकारी आहा ते मनीस अशे तर हांव म्हणटा लोकांक उलो मारता आमी हिंकां कितें हेल्प करुया कितें तरी हेल्प करुया म्हणजे लायक हांवें एक चिंतलां की एक वेबसायट करपाची आनी हिंचो एकाउंटान कितें ना कितें बारीक डोनेशन आमी दिवपाचें हेल्प करपाचें 10 रुपया 20 रुपया जावं कोण भायर आहा 1 पावंड 2 पावंड $1 कितें तरी हेंकां बाबड्यांक आमी दिवया हेंकां कितें हेल्प केलो न्हू तिंच्याय जिवाक बरें दिसतलें की बाबा हां आपल्या फाटल्यान कितें सेक्युअर कितें तरी आसा आपणाकूय कितें तरी सेक्युरिटी आसा कळ्ळें तुका आमी दीस रात घरांतल्यान भायर सरता आपल्या घरच्या फॅमिलींक कितें तरी मेळटलें भुरग्यांचे इस्कॉल आसा एडमिशन आसा हे आवय बापूय आहा तिंका कितें मेळटलें ते नेटान आनीक वावुरतले आनीक काम करतले गोंया खातीर हे चिंतात अरे ते लोकां पान पडटा तिंचेर कंप्लेनी जाता तिका सोडपाक एडवोकेट आसना मरे तिका सोडपाक तिंका डेपॉझीट दिवपाक बेल दिवपाक पयशे आसना ते खंयचे हाडटले पयशे तर आमी तिंकां मातशें कितें हेल्प करुया म्हणून हांवें चिंतलां एक वेबसायट करता तिंच्या नांवाची आनी तिंच्या कडच्यान एकावंट घेवन डायरेक्ट तिंच्या एकाउंटान वयतले तशें तुमी कोण तुमकां कोण लायक जाता कोण गोंया खातीर चड वावुरता हे 10-15 जाण आहा हांव तिंचेय कडेन मागता तुमी म्हाका कॉन्टेक्ट करा जावं म्हाजें हांव ईमेल दिता तुमचो एकाउंट नंबर बी तेजेर दिया तुमची एक वेबसायट करता आनी कोणूय बाबडे कितेंय दिता ते तिंकां म्हयन्याक वचो न्ही जावं तिंच्या बँकेन कितें वचो न्ही हे पळोवन आनिकूय आमचे सोशल एक्टिविस्ट तयार जातले कारण तिंकाय दिसतलें बाबा आमकां कितें तरी सपोर्ट आहा फाटल्यान बॅकग्रावंड आहा आमकां तिंकाय नेट येतलो म्हणून हे भाशेन आमी कितें करुया आतां तुमी म्हणटाले कितें हें डोनेशन आनी हें तें पळय म्हाका एक सांगात तुमी हॉटेलान चावेक वयता आं वेटराक टिप्स दिता कित्याक दिता तेणें बरी सर्वीस दिल्या म्हणून टिप्स दिता ओके आनी कोणी कुली म्हूण कितें पोर्टर कितें सामान खोलता कितें हें करता तेंकाय एक टिप्स दिता तेंय म्हणून एक डोनेशनूच टायप तें म्हणून एक डोनेशनूच कशें तें कितें आमी खुशेन दिता हेल्प कित्याक बरी सर्वीस दिल्या म्हणून एडवोकेट आमचे घरादाराचे कितें केसीस झगडटा तिंका व्हडली फीस घेता तिंका आमी दिता तेंची फीस तें म्हणून एक डोनेशन आं आनी हे लोक आमचे गोंय राखता मरे हे व्हडले गोंय राखता गोंय सांबाळटा बाबडे दीस रात हां हो आमचो आसा रामा काणकोणकर म्हूण शंकर पळोवजी म्हूण मागीर स्वप्नेश मागीर आमचे फिदोल बाय प्रतिमा आनीकूय आहा थोडी लोक अरे तिंका एप्रिशिएट करुया हांव तुमचे कडेन मागता हात जोडून गोंयच्या लोकांनो पळय तिंका जर आमी सपोर्ट हेल्प करून न्हू ते फाल्यां आनीक तिंची मुळां घट जातली ते आनीक स्ट्रॉंग जातले ते कोणाकूच भिवचे ना आयज तिंचे कडेन कांयच ना बॉल्सान ना घरान ना बँकेन नासतना ते मरे बिंदास वावुरता भिनासतना वाग जाता जाल्यार तुमी चिंता तिंका फाटल्यान तर बेस्ट बॅकग्रावंड सपोर्ट मेळत आमचो कितेंय तिंका आदार मेळत तुमचो कोण फेवरेट आहा तिंका तुमी घालपाचें कळ्ळें न्हू आतां बिग बॉस बीन कशें चलता पळय वोटींग कशें करता वॉर्डचो फेवरेट हो फेवरेट कोण वावुरता गोंया खातीर तिंच्या मागीर आनीक तिंकाय नेट येतलो ते भाशेन आमी तिंकां सपोर्ट करुया हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता आमी फिल्म पळोवंक वयता तियात्राक वयता नाटकाक वयता व्हडल्यो टिकेटी काडून हां 500-1000 काडून वयता बेश्टे मनोरंजनाक वयता एन्जॉय जावन येता पूण हेतूंतले थोडेच एक 10-20 रुपयात ह्या लोकांक आमी दिवया आमचे गोंय वाचवणाऱ्या ह्या गोंयच्या राखणदारांक हेल्प करुया तुमचेर कितलेय कंप्लेंट सुद्दां जाले न्हू तुमी वाग भिवपाचें हांव जाणा पूण फाटीं सरनाका अरे कितें पळय तुमकां एक डायलॉग स्वप्नेश बाय फिदोल आयक झुंड में तो सुअर आते शेर अकेला ही आता है अरे तुमी शेर तुमी वाग गोंयचे आनी सुअर कोण ते कळ्ळें तुमकां कळ्ळें न्हू आनी हो आवाज हिंकाय पावनी तो आहा पळय हें बेस्ट क्रेडिट घेता अरे लोगों के बीच में आके बैठते है उनके साथ खाना खाता है आनी तो दांत दाखोवन ही कडेन आसता माकोड गो माकोड न्हू तो कळलो तेजो आनी एक पार्टनर आहा दुसरो तो हायना आनी हो कळलो हे दोगांयनी म्हणून ते हायना आनी कोले आख्या रानांतले धाकटे एनिमल्सांक खाता जनावरांक तशें हेंच्यांनी गोंयच्या लोकांक पिळून हाले गोंय पिळून काबार केले गोंयची रानां बाटा काबार केली तिंकाय सांगता हांव कळ्ळें न्हू तुमी दुसऱ्यांक खाता पूण काबार जायत येयले तुमी येता कळ्ळें मरे तो कोलो आनी हायना तुमी दुसऱ्यांक खाता पूण तुमकां कोण हायना हय सजमा नाका हां आनी एकदां परत येतलो हांव तिंची वेबसायट करता तिंच्या एकाउंटान आनी तिंची नांवां घालून तिंकां आमी हेल्प करुया म्हणून हांव सुभाष वेलुस्कर तुमकां सगळ्यांक पांयां पडून रिक्वेस्ट करता सगळे लोक आमी एकठांय जावया आनी हिंकां हेल्प करुया
आनीकूय थोडे सोशल एक्टिविस्ट आहा तेंचे हांव नांव घेवंक पावना, जायते जाण आसा. तेंचेय नांव अकावंट नंबर हांव म्हाज्या वेबसायटीन घालतलो. फक्त इतलीच मागणी आसा की सगळे लोक आमी गोंयचे फुडें सरया, हे आमच्या गोंयच्या राखणदारांक हेंची मुना घट करया, हिंकां सपोर्ट करया.